देवदूताच्या इतिहासावेले वाचप। त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडापीड दिवंक लागलो। जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणे तोरसादीन जीवेशी मारलो। ह्या जुदेवांक मानले म्हूण पळयून ताणे पेद्रूकूय धरूंक लायलो। हे फूग नासलोल्या उंड्याच्या पोरबेच्या दिसांनी घडले। पेद्रूक धरलो, बोंडखोनीर घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो। पास्कांचे पोरबे उपरांत पोटचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो। पेद्रू बोंडखोनीत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत थांबो नासतना देवाक मागणे करताली। हेरोड पेद्रूक पोटचे मुखार उबो करूंक सोदतालो। त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगांय शिपायांक मदें न्हिदलोलो आसलो। ताका 2 सांकळींनी बांदलोलो आनी पारेदार बोंडखोणीचे दार राखताले। ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरले। पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, बेगीन उठ। थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकळी भूंय पडल्यो। तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो वाणू घाल। पेद्रून तशें केले उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजे आंगावेले घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये। पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो ते खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपन म्हूण तो चिंतालो। फाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो। भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोदलो। तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सुमयान आपल्या दूताक धाडलो आनी हेरोडीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें। देवाचें उतोरें। देवाचें वोट उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता। सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली। सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा, हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष। सबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता। म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किट्टी गाजोयात, एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया। सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता। सबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता। ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोषान मुरगडटल्यात। तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना। दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली।
आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोवती वेदो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोब नितीवोन मनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय, पूण ताच्या इसेन्याक अर्तेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली. आनी सिनवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचे जोयत वरचे नात. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. फिलिपाचे सेजाराचे प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्तामासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंट्या तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदतलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोदशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. नियाळाक आदार. पवित्र सोबा भाग्यवन पेद्रो आनी भाग्यवन पावलू हांची दोगांचीक परब समर्पिता.
जोरूय बागिवोन पेद्रून 3 फावटी जेजूक नाकारलो, पूण जेन्ना जेजून आपल्या सिसां कडेन विचारलें, तुमी म्हाका कोणसो दवरतात, तेन्ना पेद्रून खोल बावाटान सांगलें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. त्याच वेळार जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक मासा रोगतान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. खरेंच पेद्रू ओस्कोत आसलो, तरी देवाच्या राज्याक तो पुरतो जालो. दुसरो खांबो बागिवोन पावलो, जाणें जेजूचे पाटलावदारांक खूब पिडापीड दिली. दामास्कास वेतालो तेन्ना एक खोर सुर्गींचे उजवाड पडोन तो कुड्डो जाता आनी अशी जाप जाता, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. सावलूक ताची नदर परतून मेळटा आनी तो पवित्र आत्म्यान भरून आपलें जिवीत नोसोरता. सावलू आसलोलो तो पावलू जाता. म्हज्या बावाटाचें जिवीत कशें काय? म्हजे कोश्टां पिडे वेल्यार म्हजो बावाट हालतो दोलतो वो अखोंड. आमी आमची पातकां ओळखून घेवची गरज आसा. जेजू न्हयच बक्षिता, पूण आमकां दर एकल्याक व्हडली मजुरी फावो करता आनी सासणाचो मुकूट बासायता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सगळ्या आमच्या जिवितांत कोश्टां धुमाळ्या वेळार लेगून आमचो बावाट सांबाळूंक आमी वावूर.